वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त आणि मजेत अशी। सो खूप दिसान असं करून बसून नी तुमच्याकडे इंटरॅक्ट करता, तुमच्याकडे उलयता। खूप दिसान तुमच्या खातीर आयज हांव Q&A जो हांवें तुमकां सांगलो की हांव एवरी मंथ Q&A जो आसा पळय तो व्हिडिओ तुमच्या खातीर घेवन येतलो म्हणून। तो म्हयनो 2 महिने सुमार जाले Q&A जो आसा पळय तो तुमकां दिलोच नाशिल्लो। म्हटल्यारच क्वेश्चन आन्सर जे कोण न्यू सबस्क्रायबर आसा जावं जे कोण न्यू व्ह्यूअर्स आसा जो फर्स्ट टाइम माझा Q&A पळयता तेंच्या खातीर सांगता इन अ शॉर्ट वे की Q&A जो आसा पळय न्हू तो हांव ट्राय करता की एवरी मंथ तुमच्या खातीर घेवन येवपाचो। क्वेश्चन्स आन्सर्स आता मोस्टली Q&A कसो आसता की सेल्फ क्वेश्चनाचेर आसता, बट माझा Q&A जो आसा पळय न्हू तो असो आसा की हांव जे कितें तुमचे कॉमन क्वेश्चन्स आसता, ज्यो तुमचे कितें क्वेरीज आसा त्यो ह्या व्हिडिओतल्यान सॉल्व करपाचे, जावं जे कितें तुमचे क्वेश्चन्स आसा तेंची आन्सर्स जे आसा पळय ते तुमच्या मेरेन पावोवपाचे ट्राय करता। म्हटल्यार इन अ शॉर्ट वे सांगपाक गेले जाल्यार जे तुमी कितें क्वेश्चन्स कमेंट करता, ज्यो कितें तुमकां क्वेरीज आसा पळय न्हू त्यो हांव हांगासर तुमचे सॉल्व करता, तुमचे त्या क्वेश्चनाक आन्सर दिता। तर अशें तुमकां हांवें सांगलें की हांव एवरी मंथ जो आसा पळय तो Q&A तुमच्या खातीर घेवन येतलो म्हणून। आनी तशें हांवें एक 3-4 म्हयने जे आसा पळय ते Q&A तुमच्या मेरेन पावयले। तुमचे जितले कितें क्वेश्चन्स ज्यो कितें क्वेरी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सॉल्व केल्यो। बट फाटल्या म्हयन्याक लास्ट Q&A जो आसा पळय न्हू तो हांवें आय थिंक नोव्हेंबराच्या स्टार्टिंगाक दिल्लो, बट तेच्या नंतर जो आसा पळय न्हू Q&A केलोच ना। म्हटल्यार कसो आता डिसेंबर एंड जावपाक येयलो, मोर देन अ मंथ जालो, आय थिंक 1.5 म्हयनो सुमार जालो, तर हांवें Q&A जो आसा पळय तो केलोच ना। तुमचे क्वेश्चनाचे आन्सर्स जे आसा पळय न्हू ते दिलेच ना। खूबशे तुमचे क्वेश्चन्स आसा, खूबशे क्वेरीज आसा, तर म्हटलें आयज टायमात टायम काडून तुमकां तुमच्या क्वेश्चनाचे आन्सर्स जे आसा पळय न्हू ते दिवया अशें म्हणून। तर आयचे जे कितें टॉपिक आसा, जे कितें क्वेश्चन्स आसा एज युजुअल हांवें हांगासर नोट डावन करून घेतल्या आनी तेच न्ही हांव आयज तुमच्या वांगडा शेअर करतलें। तर तुमकां तर खबर आसा खूबशे कमेंट आसता जे म्हटल्यार जेंचे आन्सर करपाचे आसता, खूब जाणांक खूबश्यो क्वेरीज आसता। थोडे नवे सबस्क्रायबर अशे आसा जे आमच्या बद्दल, म्हाज्या बद्दल, म्हाज्या मिस्टरा बद्दल, म्हाज्या लायफा बद्दल खूबशे क्वेश्चन्स करता। जे कितें रिपिटेड क्वेश्चन्स आसता पळय न्हू हांव तेच तुमच्या मुखार घेवन येता। आयज सामके म्हणजे सामके कॉमन क्वेश्चन्स फाटल्या दिसांनी म्हटल्यार जो हांवें लास्ट Q&A केल्लो तेन्नासून आयज म्हटल्यार जितले कॉमन क्वेश्चन्स आसा पळय न्हू ते क्वेश्चन्स हांवें हांगासर घेतल्या आनी तेच तुमच्या मुखार हांव आयज प्रेझेंट करतलें, म्हळ्यार आन्सर करतलें तेचे। तर न्ही सगळ्यात मेन क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू जेन्नासान आमी टुराक गेल्ली पळय, जे आमी ट्रीप प्लॅन केली, ते ट्रिपसान जेन्ना आयल्या पळय ना आमी तेन्नासान एवरी अल्टरनेट व्हिडिओ फाटल्यान जो क्वेश्चन आसता तो म्हटल्यार तुवें टुरासान कितें कितें हाडलां, तुवें बेळगांव शॉपिंग कितें कितें केलां आमकां दाखय, आमकां कित्याक दाखोवना, केन्ना येतलो व्हिडिओ, कित्याक लागून तूं इग्नोर करता, हो क्वेश्चन चालूच आसता। म्हटल्यार ट्रिपाक हांवें कितें कितें शॉपिंग केलें हो क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेन विचारप जाताच। वरायटीज ऑफ क्वेश्चन्स आसा, आन्सर म्हाजें एकूच। हांवें थंय बीन तेन्ना बी तुमकां सांगलें, आतां बी हांव सेम रिपीट करता की म्हाका न्ही एक्चुअली तुमकां दाखोवपाक जाय आशिल्लें हांव बारीक बारीक जें कितें हांव शॉपिंग करता कितें तुमच्या वांगडा शेअर करताच, अशें ना की ना। वास्को सप्तकाक गेलें, लास्ट टायम ट्रिपाक गेलें, हांव तुमच्या वांगडा शेअर केलां जें कितें हांवें हाडलां तें, बट ह्या खेपी म्हाका पॉसिबल जालें ना तुमच्या वांगडा शेअर करपाक, कित्याक लागून की जें कितें हांवें शॉपिंग केल्लें पळय न्हू तें अर्दें सामान हांगासर आसा आनी अर्दें सामान जें आसा पळय न्हू तें घरा कडेन उरलें। म्हटल्यार कितें तुमकां तर खबर आसा आमी बेळगांव शॉपिंगाक गेल्ली, म्हटल्यार बेळगांव आमी शॉपिंग केल्ली। आतां वेडिंग सिजन्स बी आसा न्ही, सो थोड्योश्यो साडयो हे ते कपडे बिपडे घेतलेले आमी। सो तुमकां हांवें त्या व्हिडिओन बी सांगलें की हांव घरा कडेन गेलें की ना तुमकां सगळें दाखयता अशें म्हणून। बट आमी डायरेक्टली हांगा येवना, मा घरा येयली त्या दिसा रावली आनी हांवें कितें केलें थोडेशे ब्लावज स्टिचींग जावं साडी जी रेडी करपाची आसता, फॉल लावपाचें आसता, बिडींग करपाचें आसता, तें सगळें हांव कितें करता सावड्डेसानूच घेता। तुमकां तर खबर आसा म्हाजी सगळी शॉपिंग 90% जें कितें शॉपिंग आसता पळय न्हू अशें घेवपाचें तें सावड्ड्या आसता। हांव हांगासर काणकोण किंवा कारवार मोस्टली करना, एमर्जन्सी येयल्यारूच। सो तेका लागून हांवें न्ही त्यो साडयो बीन ज्यो आसा पळय न्हू मोस्ट साडयो म्हळ्यार चड अश्यो साडयो ज्यो आसा पळय त्यो हांवें थंय दवरल्यो। तेका लागून न्ही म्हाका त्यो तुमकां दाखोवप पॉसिबल जालें ना। आतां अर्धे दाखयतलें आनी अर्धे सोडटलें अशें कितें करतलें, तेका लागून
अशें हांवें तेन्ना जेन्ना हांवें दवरली पळय न्हू थंय तेन्ना हांवें चिंतूना, तेन्ना म्हाज्या मायंडान येवना की ना बाबा म्हाका दाखोवपाक जाय हांव व्हरया अशें म्हणून. सो ह्या आनी घरा व्हर म्हळ्यार हांगा हाड परत सावड्ड्या व्हर, तो आनी लॉंग प्रोसेस नाका न्ही म्हणून हांवें थंयच दवरून घेतले पळय न्हू. त्यो साडयो म्हाज्या अर्दान थंय आसा, थोडेशे ड्रेस आसा जे म्हाका अल्ट्रेशन करपाक जाय. म्हळ्यार ड्रेस बी अल्टर न्ही हांवूच करता, म्हाका कशें जाय त्या प्रमाणे. सो तेका लागून न्ही म्हाका पॉसिबल जावना तुमच्या मेरेन तो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो पावोवपाचो. बट जेन्ना जेन्ना हांव ते कपडे घालतले जाल्यार साडी वियर करतले. आतां लग्नाचो सिजन, साडयो ज्यो आसा पळय त्यो फॉल बिडिंगाक बी दिल्ल्यो आसा. सो जेन्ना जेन्ना हांव न्हेसतलें पळय न्हू तेन्ना तेन्ना हांव तुमकां दाखयता, सांगता कितले रुपयांक काडले, खंयच्या शॉपार घेतलो, सगळें मागीर तेन्ना सांगता तुमकां हांव. आनी शॉपार म्हणटकीर याद जालें तर खूब जाणां म्हाका कमेंट करतालीं की आमकां बीन आतां म्हळ्यार वेडिंग सिजन आसा सो आमकां बी वचपाक जाय बेळगांव शॉपिंगाक, तर आमी खंयच्या शॉपार वचूं, तूं खंयच्या शॉपार घेता साडयो, हें सगळें म्हाका विचारतालीं. तर बेळगांव गेलें न्ही जाल्यार शहापूर मार्केट जें आसा पळय न्हू थंय तुमी वचात, थंय तुमी गाडी पार्क करात आनी शहापूर मार्केट जें आसा पळय न्हू फुल्ली एक्सप्लोर करा. खंयचे शॉप अशें ना जे तुमकां म्हटल्यार अशें बेजार येतलो त्या शॉपार वचून जावं मेळना अशें तुमकां खंयचेच शॉप आसपाना. स्टार्टिंगच तुमकां अंबिका शॉप मेळटलें, तेज्या लायनीसून सगळीं शॉपां, अंबिका आसा, त्या नंतर सारी मंदिर आसा, गौतम आसा, गितांजली आसा, अहमदाबाद टेक्सटायल आसा, सगळीं शॉपां आसा. तुम्ही खंयच्या शॉपार आसा तुमकां जाय तसले कपडे घ्या, सगळे प्रायस रिजनेबल होलसेल प्रायसीन मेळटा. धडवत जर काडली न्हू तुमकां सगळीं शॉपां अशीं आसा ज्या शॉपार तुमकां 90% जे सामान जाय लग्नाचें म्हळ्यार कपड्या रिलेटेड ते सगळें मेळटलें. तुमकां न्हेसपाची साडी, शालू धरून मागीर दिवपाच्यो साडयो, ब्लावज पीस, शर्ट पीस, तुवाले, बेडशीट कितें मेळना म्हणून सगळीं शॉपां अशीं. आतां पळय हो म्हाजो एक इन्फॉर्मेटिव्ह अशें व्हिडिओ म्हणपाक शकता तुमी शॉपिंगा रिलेटेड, कित्याक की हांवें खंयच्याच शॉपाचेर अशें वचून पेड प्रमोशन करना, थंयचो एडवर्टीजमेंट करूना. हांव जस्ट तुमी विचारता पळय न्हू त्या क्वेशनाक आन्सर करता. तुमकां जर वचपाक जाय न्ही तुमी खंयच्या एका शॉपार भितर सरात, तुमी 4-5 बॅगां भरले शिवाय भायर सरपाना, इतली म्हाजी गॅरंटी. बरें रिजनेबल प्रायसान मेळटा आनी जें कितें अशें हांव म्हणना की ट्रेंडींग मेळटा अशें म्हणना, जें कितें नवें कलेक्शन येता पळय न्हू थंय बेळगांव येता. इवन सावड्ड्या सुद्दां सगळें मेळटा. स्टील म्हाका न्ही सावड्ड्या बी साडयो सोदपाक गेले न्ही आमच्या सावड्ड्या कितलीं शॉपां आसा जे कडेन लोक धडवत काडपाक भायल्यान सावड्ड्या येता. स्टील म्हाका आवडना, कित्याक की म्हाका बेळगांव ज्यो साडयो येता तेंचें कलेक्शन, तेंचो पॅटर्न, कलर कॉम्बिनेशन म्हाका सगळें थंयचेंच लायक जाता. सो हांव कितें करता एट अ टायम सगळ्यो साडयो थंयच्यानच हाडटा. सो तुमी जर वता न्ही शहापूर मार्केटान जाल्यार तुमकां जर होलसेलान बाकीचें कितें जाय लायक लग्ना खातीर आमकां प्लास्टिक्स, प्लेट्स, फेटे हे ते सगळे जाल्यार मारुती गल्ली, भेंडी बाजार, पंगूळ गल्ली खुबशे अशे आसा जे कडेन तुमी वचपाक शकता. हांव जे आतां तुमकां कितें सांगता न्ही तुमी नोट डावन करून दवरात. सो मागीर जेन्ना तुमी वतली पळय तेन्ना तुमकां म्हाजो व्हिडिओ स्क्रोल करपाक आनी पडपाना. सो तुमकां बऱ्याक पडटली सपोज जर तुमी वचपाचें आसा. सो थंय सगळें बरें मेळटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आशिल्लो कित्याक की हांवें दाखोवना तें तुमकां हांवें आन्सर दिलें. आनी सेकंड जो म्हाका खूब पावटी विचारप जाता की खंय घेतला, खंयच्या शॉपार घेतला, हे 2 क्वेश्चन आशिल्ले जे सामकें म्हाका इम्पॉर्टंट आशिल्लें. तुमकां अशें म्हाका डेली रिमायंड जातलें की ना तुमकां हे क्वेश्चनाचे आन्सर करपाक जाय, कित्याक लागून की खूब जाणां आतां धडवत बी काडपाक वचपाचें आसा न्ही तेका लागून. सो तुमकां हेल्प जातली अशें म्हणून. इफ सपोज हेच्या भायर जर तुमकां कितें विचारपाचें आसा, जर तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार म्हाजो कमेंट बॉक्स तुमच्या खातीर सदांच ओपन आसा. इन्स्टा मेसेजीस तुमी म्हाका करपाक शकता. म्हाजें इन्स्टा हँडल बी हांव सगळें तुमकां हांगासर मेन्शन करता ना डिस्क्रिप्शन बॉक्सान लिंक जें आसा पळय न्हू तें दिता. सो तुमकां जर कितेंय म्हळ्यार बेळगांव रिलेटेड जर क्वेरीज आसा, क्वेश्चन्स आसा जाल्यार तुमकां बिंदास विचारूं शकता. तर थर्ड क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू खबर ना म्हाका अशें कित्याक तुमच्या मायंडान क्वेश्चन येयलो असो म्हणून. म्हाज्या हिशपान तर अशें की नॉर्मल अशें, बट तुमच्या मायंडाक असो डायवर्टेड क्वेश्चन कित्याक येयलो म्हाका कळुना. की म्हाका न्ही 3-4 पावटी कितें तरी विचारप जालें की तूं एवरी टायम देवळान वता तेन्ना बी साडी कित्याक न्हेसता, लग्नाक वता तेन्ना बीन तूं ड्रेसीस कित्याक वियर करना. सो म्हाका हो क्वेश्चन जो आसा पळय तो विचारप जालो. जेन्ना पळय म्हाका हो क्वेश्चन फर्स्ट टायम येयल्लो पळय तेन्ना हांव बीन चिंतपाक पडलें की अशें कित्याक विचारता, लग्नाक वता आसतना ड्रेस घालप आनी साडी न्हेसप हितून कितें हें आसा. हो फर्स्ट क्वेश्चन केन्ना येयल्लो जाणा जून-जुलयाक समथींग हांवें न्ही हेच्या फ्रेंडाचें एक वेडिंग अटेंड केल्लें. सो तेन्ना म्हाका हो फर्स्ट टायम क्वेश्चन येयल्लो
सो तेज्या भायर हांवें खूब Q&A केली, खूबदां तुमगे क्वेश्चन्सा आन्सर्स केले, बट हांवें तो क्वेश्चन जो आसा पळय तितलो हें करूं ना. तेज्या नंतर चवथी कडल्यान म्हाका परत हांणी दोग तीग जाणांनी न्ही परत विचारलें, म्हणल्यार एक मनशान एकूचदां विचारला, रिपिटेड क्वेश्चन असो ना सेम पर्सनाचो, बट म्हाका विचारप जाता की तूं एवरी टायम साडी कित्याक प्रिफर करता. तर फर्स्ट थिंग म्हणल्यार म्हाका साडी न्हेसपाक खूब 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 लायक. तुमी जर म्हाका खंयच्याय टायमार साडी न्हेस म्हटलें न्हू, आतां खंय रातचें फंक्शन आसा जाल्यार सकाळ फुडें बेगीन उठोन वचपाचें आहा आनी जर साडी न्हेसपाक मेळटा न्ही, हांव ऑब्वियसली टायमाक टायम काडून एक अर्दवर बेगीन उठून म्हाजे सगळे कामां आटोवन साडी न्हेसतलें. म्हाका साडी न्हेसपाक खूब लायक. सेकंड थिंग म्हटल्यार म्हाका आमचें जें ट्रेडिशन आसा, जे ट्रेडिशनल वियर आसा पळय न्हू ते घालपाक खूब लायक. म्हाका आमचें ट्रेडिशन जें आसा पळय न्हू ते फॉलो करपाक खूब लायक. साडी न्हेसपाक आवडटाच, बट म्हाका देवळांनी वता आसतना बी साडी न्हेसप, लग्नाक वतना साडी न्हेसप म्हाका खूब लायक. सो आनी थर्ड थिंग म्हटल्यार कितें खबर आसा, कम्फर्टेबल बी आसता. थोडी जाणां अशीं आसता की जांकां साडी बी न्हेसप कम्फर्टेबल आसना, जावं साडी कॅरी करप बी कम्फर्टेबल आसना. म्हाका साडी न्हेसप बी कम्फर्टेबल आनी ती कॅरी करप बी कम्फर्टेबल आनी म्हाका बरें दिसता साडी न्हेसप. आतां जर तुमी म्हाका केन्ना विचारलें तुका अशें म्हणल्यार खंयचें ड्रेसींग आवडटा, कुर्ता घाल, जीन्स घाल, शॉर्ट्स घाल, साडी न्हेस, जाल्यार हांव ऑलवेज प्रिफर करतलें फर्स्ट म्हटल्यार साडी. म्हाका साडी न्हेसपाक खूब 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 आवडटा, सो हांव तेका लागून न्हेसता. आनीक एकदां हांवें माशेक गेल्लें हांव, तेन्ना म्हाका असो सेम क्वेश्चन आयिल्लो की देवळान वतना साडी न्हेसप कंपल्सरी हें कोणें सांगलां काय म्हणून. पळय, साडी न्हेसप कंपल्सरी हें कोणेंच सांगूं ना म्हाका कोणें सांगलां ना हांवें कोणाक सांगना. हांवें म्हाज्या व्हिडियोक सुद्दां केन्नाच म्हणूं ना की साडी देवळान वयतना कंपल्सरी न्हेसपाक जाय. हांव बी कंपल्सरी न्हेसता, तुमी बी कंपल्सरी न्हेसता. हांवें केन्नाच साडये वांगडा तरी हांवें कंपल्सरी हो वर्ड केन्नाच यूज करूं ना. सो साडी न्हेसप, ड्रेस घालप, जावं जीन्स घालून चला तुमी, ते तुमचेर डिपेंड आसा, तुमकां कितें आवडटा तें. कोणीच सांगूं ना की बाबा हे देवळान वयतना हेच कपडे घालूं जाय, जावं भायर तुमी बिचार भोंवपाक वता तेन्ना हेच कपडे घालपाक, अशें कोणीच सांगूं ना. तुमकां जें कितें आवडटा तें तुमी घालपाक शकता. साडी न्हेसून तुमी देवळान वचूं शकता, साडी न्हेसून तुमी बिचार बी वचूं शकता, साडी न्हेसून तुमी पार्टेक बी वचपाक शकता, क्लबाक बी वचूं शकता. तितून कितें आसा तर आपणाक जें कम्फर्टेबल आसा, आपणाक जें आवडटा तें घालपाचें. आयज काल अशें आसा जी तूं करता ती फॅशन, अशें ना की फॅशनच फॉलो करपाक जाय, ट्रेंडच फॉलो करपाक जाय अशें ना. तूं जें कितें करता ती फॅशन तो ट्रेंड जावन पडटा. सो म्हाका साडी न्हेसपाक आवडटा, हेकाच लागून हांव साडी न्हेसता. कंपल्सरी आसा अशें ना. आनी म्हाका आमचें ट्रेडिशन जें आसा पळय न्हू तें फॉलो करपाक बी आवडटा. म्हाका बरें दिसता देवळान वतना साडी न्हेसपाक, लग्नाक वतना साडी न्हेसपाक म्हाका आवडटा. अशें ना की हांव साडी न्हेसपाक आवडटा म्हणून हांव एवरी टायम साडीच न्हेसता अशें ना. तुमी म्हाका पळयलां हांव साडी बी न्हेसता, जीन्स बी घालता, कुर्ता बी घालता, वन पीस बी घालता, शॉर्ट्स बी घालता, सगळें घालता, सगळें करता. सो आपणाक जें आवडटा, जें कम्फर्टेबल दिसता तें घालपाचें. इवन म्हाका घरा कडेन एकदां शॉर्ट्स घालपाक आवडटा, कम्फर्टेबल दिसता म्हाका, हांव तेन्ना तें घालता. एकदां म्हाका गाऊन घालपाक आवडटा, हांव गाऊन घालता. एक दीस म्हाका घरा कडेन न्ही बरो कुर्ता सेट घालून दुपट्टा घेवन हांव तें बीन करता. जें कितें आपल्याक आवडटा, जें कितें कम्फर्टेबल दिसता तें करपाचें, तितून कांयच ना. कोणाचें आपल्याक जर सजेशन आयकोपाक दिसता आयकपाचें, नाजाल्यार आयकपाचें ओके म्हणपाचें आनी आपल्याक जाय तशें करपाचें, तितून कांयच ना. सो साडी न्हेसप हें कंपल्सरी ना म्हाका केन्ना कोणी सांगलां की साडी कंपल्सरी न्हेसपाक जाय, ना ह्या वाटे फॅमिलीन ना त्या वाटे फॅमिलीन. हांव म्हाका आवडटा म्हणून फॉलो करता, ना हांव कोणाक सांगता की कंपल्सरी म्हणून. सो नेक्स्ट क्वेश्चन असो आसा की असो आसा म्हणचे परस पयलीं तुमकां हांव सांगता की जेन्ना म्हाजी भयण एब्रॉड गेल्ली, जेन्ना आमी ताका एअरपोर्टार ड्रॉप करपाक गेल्ली तेन्नासान खूब जाणां म्हाका अशें म्हणटा की तूं माक हाडून कित्याक आमच्या वांगडा दवरिना, जावं मां तुमच्या वांगडा कित्याक रावना. सो हो क्वेश्चन जो आसा तेन्ना म्हाका मेजरली विचारप जाता. आनी जेन्ना पयर फाटल्या दिसांनी म्हाजी मां रावपाक येयल्ली पळय न्हू तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी सजेस्ट केलें की आतां आनी मांक धाडनाका, तूं तुज्याच वांगडा दवरून घे अशें म्हणून. बट सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना मां येयल्ली पळय न्हू 4-5 दीस रावली आनी गेली, तेज्या वयर रावलेंच ना. तुमी तर व्हिडियोन पळयल्याच. तिका न्ही अशें करून घर सोडून रावपाक आवडना. आतां पयर बसून ती येयल्ली पळय न्हू त्या आय थिंक भयण गेल्या तेन्ना आमी तिका फोर्स करपाक लागली. आनी भयण वता आसतना सांगून गेल्ली पळय तूं घरा कडेन एकटी रावनाका, थोडे दीस तरी म्हणल्यार तूं ती यूज टू जाया मेरेन तरी म्हाज्या बरोबर राव अशें म्हणून सांगून गेल्ली भयण. ती न्ही आतां आयिल्ली, ती बी जबरदस्ती आमी वचून तिका त्या दिसा घेवन आयल्या, बॅग बी हांवें पॅक करून तिका घेवन येयल्ली. सो ती रावली. आनीक एक्चुली तिका आमी आनी थोडे दीस दवरून घेता आशिल्ले, बट जशें की तुमकां हांवें सांगलें पळय तिचे फ्रेंडाले चेडवाक म्हणल्यार आमची नेबर जे आसा पळय न्हू तिची फ्रेंड, तिचे चेडवाक लग्न आशिल्लें, ज्या हळडीक बी हांव वचून येयला, तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केल्लो तो व्हिडियो.
सो तिका त्या लग्नाक वचपाक जाय आशिल्लें, ताका लागून आमी हळदी दिसा गेली. ती एक्चुअली पयल्या दिसा या म्हण लागलेली, हांव तिका हळदी दिसा सकाळ फुडें घेवन गेलें. तें लग्न अटेंड करपाचें आशिल्लें न्ही, सो त्या निमतान ती गेली. आतां पळोवया केन्ना येता ती. आतां म्हणटाली ना आतां पयरूच अशी म्हणटाली. आतां जर तिका म्हटलें न्ही यो ना पयरूच येवन रावन गेलें न्ही आतां नाका म्हणटाली. सो पळोवया परत केन्ना येवप जाता तें. आतां आनी बेगीन येवपाना ती, इतलें म्हाका शुवर खबर आसा. आनी एकली म्हणल्यार कितें जाता तें घरा कडेन आमच्या सायडीच्यान ती एकलीच आसता, एकली रांदता एकली जेवता. बट काकी आसा म्हाजी, व्हडली काकी आसा, मागीर तिचे भुरगीं आसा, व्हडले काकीले नातू आसा 2 जाण, धाकली काकी आसा तिचो चेडो आसा. सो ती सगळीं जाणां आसा न्ही घरांक. सो ताका लागून तिका बीन तितलें अशें हें जायना, एकली अशी दिसना, सगळीं जाणां आसता न्ही बोवाळ बी. आनी ते बारकेले 2 जाण आसा न्ही, सो तिचो टायमपास बी जाता. ताका लागून बीन आमकां बी इतलें व्हडलें अशें हें जायना. अशें मागीर आसा घरान कोण तरी, सामकीच ती घरान एकलीच रावता अशें ना न्ही, ताका लागून. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय तो आसा माच्या बिझनेसा रिलेटेड. खूब जाणां म्हाका क्वेश्चन करता की मा अजून मसालो जो आसा पळय तो दिता, मा कसलो कसलो मसालो विकता, जावं मा आनी कितें कितें सेल करता. तर मान मसाल्याचो बिझनेस जो आसा पळय तो बंद केलो काय चालू आसा. सो मान मसाल्याचो बिझनेस जो आसा पळय न्हू तो बंद करूं ना. जशें की तुमकां हांवें एक 2-4 दीस पयलीं म्हाज्या एक व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू की मा मसालो करता दिता ती आपल्याक एक बिजी दवरपाक लागून, जावं आपल्या एक म्हळ्यार आपूण पयलींसान करून येयला न्ही म्हणून त्या हेका लागून ती करून विकता. आमी तिका म्हणटा की नाका आसूं गे तूं आनी कित्याक ते इतले एफर्ट घेता अशें म्हणून. बट ती आपूण बी मातसो एक आपल्यालो टायम असो वता, मातसो बिजी उरता न्ही आपूण, आनी आपल्या आवड आसा अशी म्हणून ती करता. सो आमी बीन तिका स्ट्रेस करना. सो ती आपणाक जितलें कम्फर्टेबल जाता, आपल्याक जितलें करपाक ओके जाता बीन तितलोच ती करता. सो ती लार्ज क्वॉन्टिटीन अशी ऑर्डर घेयना, 10 किलो 15 किलो अशें, मॅक्झिमम एक 5 किलोचो बीन ओके ती घेता. ती बीन तिचे रेग्युलर कस्टमर्स आसा जे घेवपी आसा. थोडे म्हाजे रेग्युलर आतां सबस्क्रायबर आहा जे रेग्युलरली घेता, म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान अशें करून घेता. सो ती तांकां दिता अशें करून. आनी कितें जाता खूब जाणां म्हाका म्हणटा की आमकां जाय तूं धाडपा शकता. आतां एक सावड्ड्या बीन जर तुमी कोणी येतात, जावं तुमी कोणी सावड्डेचे आसा, जावं तुमचे कोणी आसा सावड्डे, जाल्यार ती सावड्ड्या बसून हाडून दितली. बट तेच्या भायर न्ही तिका पॉसिबल जायना. ताका लागून मसालो जो आसा पळय न्हू अप टू सावड्ड्या म्हटल्यार ती हाडून दिवूं शकता. आतां एक 2-3 जाणांची ऑर्डर आसा जाल्यार ती थंय म्हणल्यार हाडून दितली एट अ टायम. ना जाल्यार तुमी घरा कडेन येवन जर व्हरता न्ही जाल्यार ती दिवपाक शकता, कांय प्रॉब्लम ना. आनी अशें बीन आसा की आतां तुमकां जर एक 2 किलो 1 किलो 3 किलो असो जर मसालो जाय न्ही, असो तिचे कडेन आतांच अवेलेबल आसता. एवरी टायम अशें ना. इफ सपोज जर तिने कोणाची ऑर्डर आसा न्ही 1-2 किल्लाची, जाल्यार ती कितें करता 3-4 किल्लाचो करता एट अ टायम. सो तिका मागीर उरता पळय तो कोणाक दिवपाक बऱ्याक पडटा. बट एवरी टायम अवेलेबल आसता असं ना की तुम्ही आताच सांगलो जाल्यार आताच मेळटलो अशें बी ना. सो ती करता फ्रेशली जो मसालो आसा पळय तो करून दिता. आनी तिनी ते स्नॅक्स बी जे करता पळय ती ऑर्डर जर तुमी तिका दिली, तुमी जर सांगले आमकां जाय जाल्यार ती करून दिता. बट इन अ लार्ज क्वॉन्टिटी. अशें ना की बारीक पॅकेट्स बी जी करता पळय तशी ना. अर्ध किल्लाची मिनिमम ती करता, त्याच्या वयर 1/2 किलो 1 किलो 2 किलो 3 किलो तशी ती करून दिता. लायक गावठी चकली ज्यो आमी करता पळय ती करता, रव्याचे लाडू, बेसन लाडू ते सगळे करता ती. एक तर तुमी अशें करून क्वॉन्टिटी नंबर वायज आमकां एक 50 जाय 100 जाय तशें करून दिता ती. ना जाल्यार किलो वायज म्हळ्यार अशें तुमकां कशें कम्फर्टेबल आसा तशें. थोडी जाणां क्वॉन्टिटीन व्हरता न्ही, लोकांक लग्नाक बी जाय आसता पळय तेन्ना ते 50 लाडू जाय 100 लाडू जाय तशें करता. थोडी जाणां किल्लाच्या हिशोबान घेता. सो ती दोनी ऑप्शनान दिता. बट कमी ना, अशें ना की 1/2 किलो बी जाय तशी ती ऑर्डर हें करना. 1 किल्लासान 1/2 किलो बसून करता ती समटायम. जे तिचे रेग्युलर कस्टमरां तांकां करून दिता 1/2 किलो 1 किलो 1.5 किलो तशें करून. सो म्हाजी जे आसा पळय ते इतले सगळे विकता. सो रेग्युलर कस्टमर जे आसा जेणे टेस्ट केला तांकां खबर आसा. इवन म्हाजे सबस्क्रायबर जेन्ना पळय हांवें गरम मसालो दाखयल्लो बीन तेन्नाच्यान खुबशे सबस्क्रायबर आहा जे रेग्युलरली घेतात मसालो बीन. सपोज जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी सांगात, एक पट कितें रेडी आसा जाल्यार ती तेन्नाच दिता. बट रेडी ना इफ सपोज जाल्यार एक 3-4 दीस तरी वता, मिनिमम 4 दीस तरी वता. सो आनी बिझनसाचें जर उलोवपाक गेलो न्ही जाल्यार बिझनसाच्याच रिलेटेड म्हाका आनीकय क्वेश्चन येता. आतां हो जालो म्हाज्या बिझनसा रिलेटेड जे तुमचे क्वेश्चन्स आनी क्वेरी आशिल्ल्यो. आतां म्हाज्या हजबंडा बिझनस जो आसा पळय तेच्या रिलेटेड बी म्हाका खुबशे क्वेश्चन्स येता की तुजो हजबंड कसलें काम करता, कितें काम करता, आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय जाल्यार कितें करपाचें, आमकां तुजो हजबंडाचो कॉन्टॅक्ट डिटेल जाय, खुबशे अशे क्वेश्चन येता. तर
तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे कोण न्यू व्ह्यूअर्स आसा तांकां सांगता म्हाजो हजबंड जो आसा पण तो रियल इस्टेटाचो बिझनेस करता, बाय सेल रेंट ते सगळें. सो तुमकां जर कितें जर म्हळ्यार प्रॉपर्टी रिलेटेड कितें प्रॉपर्टी विकपाची आसा, घेवपाची आसा, रेंट करपाचें आसा जावं कितें आसा न्ही तुमकां, जाल्यार तुमी न्ही म्हाज्या हजबंडाची हांव इंस्टा आयडी मेन्शन करता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान किंवा हांगा एक कडेन खंय न्ही तुमकां हांव इंस्टा आयडी मेन्शन करता. तुमी न्हू ताका इंस्टाचेर कॉन्टॅक्ट करा, तो तुमकां थंय रिप्लाय करतलो. इफ सपोज मागीर नंबर बी जाय जाल्यार तो एक्सचेंज करतलो. हांव डायरेक्टली ताजो नंबर जो आसा पळय तो मेन्शन करना, कित्याक की लास्ट टायम जेन्ना हांवें अशेंच सांगलें पळय न्हू तो असो असो बिझनेस करता, खूब जाणांनी ताका कॉन्टॅक्ट केलो इंस्टाचेर. खूब जाणांनी म्हाका सुद्दां इवन इंस्टाचेर केलं की ना आमकां असं असं जाय. मागीर हांवें म्हाज्या हजबंडाची आयडी दिली, कोणें नंबर घेतलो अशें करून. सो तें चालू आसा, तो अशें ना रिस्पॉन्ड करना म्हणून. आनी सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार न्ही खूब जाणां हेजेर फेसबुकाचेर मेसेज करता. सो हांव आनी म्हजो मिस्टर जो आसा पळय आमची फेसबूक आयडी आसा, बट रॅरली यूज. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 7-8 म्हयने जाले म्हाज्या हजबंडान फेसबूक जो आसा तो ओपन सुद्दां करूं ना. ताका न्ही टायमूच मेळना थंय सगळें घेवन बसपाक. सो ताका लागून तुमी प्लीज इंस्टाचेर मेसेज करा जावं इंस्टाचेर कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय करात ताका. फेसबूक जो आसा पळय तो यूज करना. इवन हांव सुद्दां म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदां फेसबूक ओपन करता. फेसबूक ॲप आसा बट आमी ओपन करत ना, यूज करना. मेसेंजर तर आमच्या दोगांच्या कडेन ना. सो ताका लागून प्लीज तुमी फेसबुकाचेर कॉन्टॅक्ट करपाची ट्राय करनाका, कित्याक की मागीर अशें जाता की ना तुमी रिस्पॉन्ड करना अशें तशें म्हणून. सो ताका लागून पयलींच सांगता फेसबूक आमी दोगांय यूजच करना. आसा आमची आयडी बीन बट आमचे यूज करपच जायना. सो तुमकां हांव दोनी हँडल दिता, तुमी न्ही इंस्टाचेर मेसेज करपाक शकता. सो ह्या आशिल्ले कांयशे क्वेशन जेचे म्हाका तुमकां आन्सर्स करपाक आसले. खूब म्हणजे खूब मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेशन्स सगळे माच्या बिझनेसा बद्दल आनी ह्याच्या बिझनेसा बद्दल तर म्हाका खुबशे क्वेश्चन जे आसा ते विचारप जाताले. खूब जाणां म्हाका म्हणटाले ना आमकां म्हळ्यार तुज्या हजबंडा बिझनेसा बद्दल उलोवपाक जाय, कोणाक प्रॉपर्टी बद्दल उलोवपाक, अशें करून खुबशे क्वेश्चन्स येताले. खूब जाणांनी कॉन्टॅक्ट बी केला डायरेक्ट इंस्टाचेर, बट जेंकां कोणाक खबर ना तांकां म्हटलें सांगया अशें म्हणून. आनी माच्या बिझनेसा रिलेटेड तर भरपूर म्हणजे भरपूर क्वेश्चन. जेन्ना मा हांगा येयल्ली आनी हांवें ते मिरसांगे सुकोवप एन ऑल ते दाखयले पळय तेन्ना बी म्हाका खूब जाणांनी इंस्टाचेर बी मेसेजीस केल्ले. सो हांवें ट्राय केला की मोस्ट जे कितें क्वेश्चन्स आसा पळय तेंचे आन्सर्स करपाचे. तर खुबशे क्वेश्चन्स आसा आनीकय बीन, बट एवरी टायम न्हू अशें जाता की सगळे क्वेश्चनाक एट अ टायम आन्सर करपाक मेळना. म्हणून हांव कितें करता, मोस्टली आस्क जे क्वेश्चन्स आसता पळय न्हू तेच तुमच्या मेरेन म्हळ्यार तेंचे आन्सर्स जे आसा पळय ते तुमच्या मेरेन पावपाची ट्राय करता. मागीर खूब जर क्वेश्चन्स घेवन बसले न्हू खूब व्हिडिओ जो आसा पळय तो व्हड जाता आनी सारकें तुमकां एक्सप्लेन बी करपाक मेळना. खुबशे गडबडीन आन्सर करप जाता न्ही ताका लागून. बाकीचे जे कितें क्वेश्चन्स आसा पळय ते तुमच्या वांगडा हांव मागीर एक दीस केन्ना शेअर करता परत. ओके, चला तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असंच आनी एक नवो इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.